गोंय सरकारान सद्या जो मुड्डेर खांडेपार आसा थंय बंदारा बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी ह्या बंदारा बांदपाक जो लोकांचो मुड्डेर जे लोक रावता खांडेपारा त्यांच्या लोकांचो ह्या बंदाऱ्याक अपोज आसा। त्याच प्रमाणे दुसऱ्या वाटेच्यान हो जो उसगांव सोनारबाग जो गांव आसा तांकां ह्या बंदाऱ्याचेर अपोज आसा। आनी फाटल्या दिसांनी पंचायतींनी ग्रामसभा जाल्यो, ग्रामसभेकूय लोकांनी ह्या बंदाऱ्याक खूब अपोज केल्लो आसा। कारण हेज्या पयलीं गांवांत जेन्ना बुट्टी येयली लोकांची घरां बुडलीं आनी इतलें आसतना सपोज जर ह्या खांडेपारा वाठारांत समज जर हो बंदारो येयलो जाल्यार एकंदर परत बंदाऱ्याक लागूनय गांवचो गांव बुडो शकता असो तेंचो समज जाल्लो आसा आनी त्यामुळे लोकांनी दोनी वटेच्यान ह्या बंदाऱ्याक अपोज केल्लो आनी तेंच्यो तश्यो मिटिंगूय जाल्यो। NGOसांनी फाटल्या दिसांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा ह्या बंदाऱ्याक अपोज करपाक। पंचायतींनी तेंच्या वांगडा रावता म्हणून तांकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी आतां सरकारान जें नोटिफिकेशन काडलां की सेक्शन 144 इम्पोज केल्लें आसा, त्या प्रमाणे जमावबंदी करची न्ही आनी सरकार खंय तरी ह्या बंदाऱ्याचें काम सुरू करूंक सोदता। सो म्हाका दिसता की हेज्या मुखार सरकार आनी पुलीस आनी ग्रामस्थ जावं ते अपोज करताले तेंच्या भितर टसल जावपाची शक्यता आसा। कारण जेन्ना बंदाऱ्याचें काम सुरू जाल्लें, जेन्ना सुरू जातालें तेन्ना लोक येवन ते आडयताले। सो त्याच प्रमाणे आतां पळोवचें पडटलें की हें जेन्ना सेक्शन लागू जातकूर जेन्ना कामाक सुरवात जातली तेन्ना लोकांचो ह्या बंदाऱ्याक सपोर्ट आसतलो काय विरोध आसतलो तो। खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.